तीन दीस चलपी टॅक्सीवाल्यांच्या संपाची आयतारा सांगाता जाली। उपसभापती मायकल लोबोन दिल्ल्या उतराचेर टॅक्सीवाल्यांनी संप फाटीं घेतलो। सरकार 24 जानेर मेरेन सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक फिटनेस दितले। सरकारा कडल्यान हें करून घेवपाची आपली जबाबदारी आसा। आपूण टॅक्सीवाल्यां बरोबर रस्त्यार देंवतलो म्हूण उपसभापतीन टॅक्सीवाल्यांक उतर दिलां। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। हांव इतलें सांगूंक सोदतां, लोकांची कामां करपा खातीर आमी निवडून येयल्ले आहा। तू एकटाच जाणा मायकल पेरंदी त्याच सीट फाटल्यावर सो करता हाऊस करता। लोकांची कामां करपा खातीर निवडून येयल्ले आहा। सरकारानूय आहा, जर तर लोकांचें काम जायना जाल्यार हांवूय देंवता। मायकल लोबोन आमच्या लोकांची जर तर कामां जायना, आमच्या लोकांची जर तर कामां जायना जाल्यार आमी कित्याक रावया थिंगा भितर? त्या खातीर आमी एश्युरन्स दिता तुका की फाल्यां आफ्टरनून हे काम जाता। जेन्ना आमी उतर घेतला, उतर म्हणजे गव्हर्नमेंटा कडसून उतर घेतला, हांवूय आहा थिंगा गव्हर्नमेंटान, हे काम जाता म्हणून हांव तुमकां हिंगा उतर दिता, बरोवनूय दिता। परवा सकाळी सगळ्यांची फिटनेस आरटीओन आसतले की फिटनेस दिवपाची म्हणून। ओके, थँक्यू व्हेरी मच। एक सांगता, मायकलान बरोवन दिता म्हणून सांगला। मायकलाचेर आमचो 200% विश्वास आहा। ते मागीर त्यांनी कशें तरी आयज मायकल फॉर सीएम केला, सगळे आमी त्याच्या फाटल्यान आसतले आणि मायकलान भिवपाची गरज ना। हे सीएम ऑफिसात सुद्धा ताका पयलीं सांगलेल्या। ह्या सभेमुळेर सांगू शकता, मायकल हो आमचो आहा आणि आमचोच रावतलो फिटनेस सर्टिफिकेटी खातीर सगळे आमी हिंगा येयल्ले आहा बिकॉज ऑफ स्पीड गव्हर्नर। ती फिटनेस सर्टिफिकेट परवाच्यान मेवता आनी कितें आहा इश्यू? हांव एश्युरन्स दिता, आमी थिंगा मिटिंगेन बसोन एक वर उलोवन सगळे करून येयल्ले आहा। अरे फिटनेस सर्टिफिकेट दिना गव्हर्नराक लागून, स्पीड गव्हर्नराक। आम्ही फाटच्या फाटी वचोंक ना, आम्ही तुमकां इचरोनच कितें ते करतले म्हणून तुमकां विचारले, तुमचो ओपिनियन घेतलो आणि आम्ही फुडें वतले। आयज तुम्ही म्हणटा मायकला घेवन न्हू, मायकला हांगा येवन सांगून तुमकां, जर तर तुमकां दिसता वचोया जाल्यारूच वतले, नाल्यार वयचे ना। पण प्लीज तुमचे कडेन पाया पडून मागता, उशो म्हणटा तो घालना प्लीज। Every hotelier is having a problem. There are cancellations of booking. Tourist जेन्ना कॅन्सील करता तेन्ना बॅड मेमरी, म्हणजे खंय तरी आमचेर वायटपण येता गोंयकारांचें। आमचो ओन्ली अर्निंग म्हणजे आमी जो तर आयज 4 गोटे जेयता, सुशेगाद आहा गोंयकार, जाल्यार ट्युरिजमा खातीर, आनी हे ट्युरिजम आमी वगडांक दिवंक पारना। डिफरन्सीस ज्यो आहा आमचे भितर आनी सरकाराचें नोटिफिकेशन, तेचेर सोल्युशन हाडपाक जाय। आनी काय म्हणना, लेट अस कम आउट विथ अ सोल्युशन। आय हॅव टोल्ड सीएम ऑल्सो, म्हणजे हे सायडीक धरून आमी सोल्युशन हाडया। स्पीड गव्हर्नर घालचे ना म्हणून म्हाका दिसता गेल्या फावटी आमी सगळे चीफ मिनिस्टराक मेवले, बरो व्हडलो बोबावूय जालो आणि चीफ मिनिस्टरान ते 8 महिने फुडें धुकल्लेले, 8 months ऑन हिज ओन, म्हणजे नोटींग मूव करून एडवोकेट जनरलाचो एडवायस घेवन। बिकॉज स्पीड गव्हर्नर जो आहा हो डायरेक्शन्स दिल्ले आहा, म्हणजे नोटिफिकेशन येयल्ले आहा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्ट न्यू दिल्ली, आणि नोटिफिकेशन इतल्याकूच लागून येयल्ले की सुप्रीम कोर्टाचे जी कमिटी अपॉइंट केल्ली तेंच्यांनी रेकमेंड केल्ले की ट्रक्स, बसीज आणि जे कमर्शियल व्हेकल आहा तांकां घालचे, आनी तेजे मोदेगात आनीक नोटिफिकेशन येयले की तुमकांय घालचे म्हणून मेयान। सो ते 8 months फुडें जाल्ले पळय ते आतां नेक्स्ट मंथ आमकां स्पीड गव्हर्नर घालपाक जाय आसले। तेचेर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियान रिट पिटिशन नंबर 793 of 2015 हेचेर 13/11/2017 सगळ्यांक नोटिसी इश्यू जाल्ले आहा, तितून गोवा गव्हर्नमेंटान इंटरव्हेन्शन करूंक नासलें। आता
सगळ्यांनी वचून आमची सेवा जी पळय बंद दवरलेली आसा 2 दीस सगळ्यांनी परत चालू करची. करता मरे सगळ्यांनी परत चालू करची. हा आम्ही सदांच तुमच्या फाटल्यान ना सगळ्यांनी चालू करची आणि स्ट्रायक काबार जाले म्हणून हांगा घोषित करता. आतासून तुम्ही मातशे वसा ट्युरिस्टांक हुंय पावोंक जाय थिंगा पावया प्लीज. फिटनेस ते तुमकां तो मेमो दाखोवन तुम्ही गाडी घेवन वचोन ते तुमकां रितसर फिटनेस मेळटलें. गाडी फिटनेस दितले सगळ्यांक कळ्ळें. एग्रीड. आयज आमी मायकलाचेर विश्वास दवरला. मायकल इज अ सर्वायवर. दॅट्स इट. 3 दीस जाले टॅक्सीवाल्यांचो संप. रेल्वे स्टेशनार आणि एअरपोर्टार पॅसेंजर ट्युरिस्टांचे हाल. सरकारान आनी ट्युरिजमान कदंबा आनी ट्युरिस्ट बसींची वेवस्था केली, मात ती पुरो जावपाची न्ही. निमाणे पॅसेंजर तुंबले आनी सरकारी पावण्यार आमदाराच्या मध्यस्थीन संप मिटोवंक आयतारा मोठ्या प्रमाणात हालचाली जाल्यो. आयतारा सकाळसान मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार जाल्ल्या घडामोडी उपरांत टॅक्सी ऑपरेटरांनी सांजे संप सस्पेंड करपाची घोशणा केली. हांव मना काळजांच्यान आमच्या गोंयकार टॅक्सीच्या वतीन हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी आयचो स्ट्रायक आमी तात्पुरतो कॉल ऑफ केला. 24 तारीख मेरेन जायना जाल्यार परत आमी 25 तारखेच्यान रेव्होल्युशन चालू करतले. हे तुमकां हांव सांगता. आयज आमी मायकलाच्या एश्युरन्साचेर हें जें कितें आमी ऑफ रोड दवरलेलें जें हेका आमच्या ट्युरिजमांक त्रास सांग जायना तें आमकांय खबर आहा. आमच्याकूय पोटाक हे खिळखिळ पडलेली आहा. तेका लागून आयज आमी हो स्ट्रायक ऑफ केल्लो आसा. तेन्ना सगळ्या बांधवांशीन म्हाजी विनंती आसा कोणाकूच साठ सूट करिनासतना सगळ्यांनी गाडयो आपल्यो सुरळीत करच्यो. तशेंच आमचे MLA म्हणजे मायकल लोबन डेप्युटी स्पीकर ऑफ दीस रुलींग गव्हर्मेंट तेणीन आयज पार्टेची तमा न बाळगता लोकांची तमा बाळगून आयज जर तर 24 तारीख मेरेन फिटनेस आमचे कोणाचे उरल्या ते मेळना. स्पीड गव्हर्नर म्हणटले आतां कोणी तरी क्वेश्चन स्पीड गव्हर काडटलो. स्पीड गव्हर्नराचें तें फुडें धुकल्लां. तितल्या पुरते तरी म्हाज्या बांधवांक चड त्रास करून घेवपाचो म्हाका नासलो म्हणून आयज त्यांच्या एश्युरन्साचेर आमी तात्पुरते फाटी घेतला. तेणी एश्युरन्स दिला सपोज तर गव्हर्मेंट फेल जालो तें करपाक जाल्यार आपूण पार्टेक रिजायन जातलो आनी तुमच्या वांगडा आसतलो. आनी हें आमी फक्त वॉबली फाटले फाटी खूब आयकल्लें पूण वॉबली आतां आयकून आमी बसूंक ना. ताका लागून आमी तेजे कडल्यान रिटर्न एश्युरन्स सगळ्या फुड्यान घेतला आनी तो मान्य केला. तांचेर ताजें म्हणणें आशिल्लें अनेक म्हणणें आशिल्लें की अशें कर तें कर हें कर. हांव म्हणलें सगळ्यो गोश्टी कन्सिडर करपाक येता प्रोवायडेड यू टेक बॅक द स्ट्रायक. एक तांचे भितर मागणी आशिल्ली ती म्हणजे स्पीड गव्हर्नर विड्रॉ कर. एज ऑफ नाव दॅट कॅनॉट बी डन बिकॉज इट इज डिसिजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अँड ॲक्ट रुल्स फ्रेम बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. पण तांच्यांनी दुसरी गोश्ट लक्षांत हाडून दिली की स्पीड गव्हर्नर जाय तितले उपलब्ध ना इतल्या कमी टायमान बसोवपाक. आनी म्हणून तांकां एक हांवें गोश्ट सांगल्या की फाल्यां सरकार तांचें हें तांच्यांनी म्हाका एप्लिकेशन दिवचें. फाल्यांच्या फाल्यां सरकार ताचेर निर्णय घेतले कारण अंडर सेक्शन 110(3)(b सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज गिवन अस the powers to take decision on giving more time to fit the speed governor. It is not exemption in governor. ताजेर तांचें एक म्हणणें आशिल्लें की सुप्रीम कोर्टान केस अजुनूय चालू आहा तुमी इंटरव्हीन करा. स्पीड गव्हर्नर टॅक्सीक बसप हे कितें खूब पॉझिटीव गजाल अशी न्हय ती. इट्स नॉट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू स्टेट गव्हर्मेंट्स ओन व्यू ऑल्सो. त्यामुळे आमकां सुप्रीम कोर्टा फुडें हो व्यू पॉयंट दवरपाक कांय एक हरकत ना अशें हांवें मायकलाचे रिक्वेस्ट आशिल्लो ताका हरकत ना म्हणून सांगलेलें. We'll definitely move the Supreme Court because there is already a petition pending which was filed on 13/11/2017. So our representation will go, Advocate General will appoint a lawyer and our case will be very strong because Goa is a small state.
being a very small state, the roads are narrow. There is no possibility of going above limits. Even the highway, we want the speed to go above. So Goa exam जातले हे म्हाका guarantee हा. Petition कोण file करतलो? Who will file the Petition is already filed. We will file intervention. Who will file? We will file annexures in Goa state government. Will file Will intervention intervene. for exemption. Yes, For yes, exemption. For exemption. Exemption. CM has said CM has said this. that is Yeah, we will file. This is filed by Suraksha Foundation, Union of India and others. Versus. So intervention. Intervention सगळ्यांचे आहे भाई intervention. स्टेटीचे नसले गोवा स्टेट नसले ना intervention. आता आम्ही करता इंटरव्हेन्शन करता घालता भितर. ओके.